नमस्कार, म्हजें नाव सिम्मी रुद्रेश फोंडेकार आणि जशें हांव फोंडेकार तशें हांगा खुबशे कुटुंबीय आसात. तांची वेगळी वेगळी हांगा सरनेम्स आसात, नायक म्हणा वागुर्मेकर म्हणत, पण सगळी मूळ पेरणी आणि त्याच प्रमाणे आमचो कुलपुरूश जो आसा पेरणी भाटन आसा आणि ताजे एक सुंदर अशें नवीन उक्तावण सोहळो हांगा जाता, म्हणजे मुर्ती स्थापना हांगा जावपाची आसा. आज हांगा सगळे यत्न विघ्न जातले आणि त्याच प्रमाणे आज आमी हांगा सगळ्यो बायलो ज्यो आसा त्यो जमल्यात सुवासिनी, म्हणजे हांगा गंगाजल म्हणजे आमची पवित्र खांडेपार नदी आसा थंयच्यान आमी उदक काडटली आणि हांगा ते आमकां भाग्य लाभिल्लें आसा. आणि हांव सगळ्या सुवासिनी ज्यो आसा तांच्या खातीर अखंड आयुष्य आरोग्य सौभाग्य अशें हांव मागतां. आणि त्याच प्रमाणे आज हो सुंदर कार्यक्रम आसाच, पूण फाल्यां बी हो कार्यक्रम जो आसा तो कंटिन्यू जातलो, म्हणजेच मुर्ती स्थापना आसतली. आणि तेन्ना सगळ्या कडेन मागता तुमकां ही मॅसेज कोणाक पळय पावतात आणि मुद्दाम हांगा आवर्जून येवचें आणि आमच्या ह्या सुंदर अशा जी योजना आमी केल्ली आसा, ज्या देवाची भक्ती केल्ली आसा त्या भक्तीन तुमीय शामील जावचें हांव सगळ्या कडेन मागता. म्हजें जशें तेंच्यांनी सांगलां नाव सांग. म्हजें नाव रंगिता आनंद वागुर्मेकर. जशें तिणें सांगलां तशें हांगा 2 दीस कार्यक्रम चालू उरतलो. आमी सगळ्यो सवाशिणी हांगा जमल्या, ती सगळी खांडेपारची जी नदी आमची पवित्र नदी आसा थंय वचून उदक काडटली आणि हांगा सगळे गंगा पुजनचे कार्यक्रम आमी करतली. जशें सांगलां तशें सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी फाल्यां आयजूय आनी फाल्यां येवचें आणि हांगा देवाच्या कार्यक्रमाक हातभार लावचो म्हणून. आणि 2 दीस आमचे हांगा महाप्रसादूय आसा. फाल्यां एक पूण करून तेजोय लाभ घेवचो. सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी आवर्जून येवचें आणि हांगा देवाचें दर्शन घेवन. तशेंच आमची देवळी जी आसा न्ही ती ल्हान आशिल्ली ती आतां आमी व्हडली बांदलेली आसा आणि मुर्ती पुजनूय फाल्यां तेजी जावपाचें आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. श्री शांतादुर्गा खांडेकारीन तिका नमन करता. आमचो कुलपुरूश पेरणी कुलपुरूश ह्या पेरणी भाटान तेजें एक जे नवीन देवूळ बांदलेलें आसा. ह्या नूतन देवळाचो जिर्णोद्धार तशीच नूतन मुर्तीची प्रतिश्ठापना असो कार्यक्रम आज आणि फाल्यां हांगा संपन्न जाता. आमी जे ह्या परिसरान उबी आसा ते पेरणी भाट म्हणून वळखलें वयता. म्हणजे मूळ हांगा जो पेरणी जो हांगा आशिल्ले सगळे सादारणशे 300-400 वर्सां पयलीं पासूनचें हें हांगासरलें हें तेजें कुलपुरुशाचें स्थान जें आसा तें हांगा आसा. पयलींच्या जाणटेल्यांनी बारीक झोपडी आशिल्ली, मातयेचीं आशिल्लें. हळू करून फाटले पिळगे म्हणजे फाटल्या जनरेशनान तें एक ताका पत्रे आनी अशें करून तें हांगा सांबाळून दवरलें. सो गेलीं कित्येक वर्सां हांगा वर्सान वर्स श्रावणांतले सोमार आनी एक आमी पुजा सत्यनारायणाची एप्रिलान वर्धापन दिनाक अशें करताले. फाटल्या 2 वर्सां सगळ्यांक दिसलें की ही जी मुर्ती आसा ती नवीन बदलून आनी हें देवूळ आसा तें नवें करपाचो एक संकल्प सोडलो. हांगा हे पेरणी जे कुटुंबीय आसा ते जवळ जवळ 4-5 कडेन विभागलेले आसा. वागुर्मेचे वागुर्मेकार पेरणी, पारांतले सगळे पेरणी जे पारकार आडनांव लायता, थोडे नायक लायता. फोंडेकार जे हांगा कुडचड्या म्हणजे मूळ फोंड्याच्यान ते कुडचड्यार गेले ते आसा. मागीर हांगासरले उसगांवचे पेरणी आसा ते थोडे आतां कुळ्या रावता. आनी आमचे नागेशकार घराणें आसा ते पेरणी ते नागेशी रावता. अशें 5-6 कुटुंबियांचे मेळून हे एक पुरुसाचें एक देवूळ हांगा आसा. आनी गेलीं कित्येक वर्सां सगळे येवन मनोभावनेन हांगा काम करता. आमी पयलीं म्हणजे हांव देव बरें करूं म्हणटा जी हांगासरली जमीन मालक राटो ही जमीन आतां तिजे कडेन आसा आनी तिणें कांयच न हें करता आसतना आमकां हांगा देवूळ बांदपाक पयलीं परमिशन केलें. त्या खातीर सगळ्या पेरणी कुटुंबियाच्या वतीन तिजे पयलीं धन्यवाद दिता. कित्याक तिणें हें सगळें वास्तू उबारपाक आनी हें करपा खातीर तिणें आमकां मदत केल्ली आसा. आनी सगळे जे कोण हांगासरले सगळे कुटुंबीय आशिल्ले आमचे आसा तेंच्यांनी सडळ हस्ते दान करून येदो व्हडलें हें देवाची एक मंदीर आयज साकार येता. त्या खातीर एक खूब आनंद जाता. हांव ह्या निमतान सगळ्या फोंड्या अंत्रूज म्हालांतल्या सगळ्या लोकां कडेन आनी स्पेशली कुर्टी खांडेपार पंचायतींतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की फाल्यांचो जो कार्यक्रम आसा मुर्ती 10:30 सुमार स्थापन जातली आनी तेज्या नंतर सगळे विधिवत पुजा केल्या नंतर सगळ्या आमी महाप्रसादाचो आमी सगळ्यांनी लाभ घेवचो, देवाचें दर्शन घेवचें आनी सांजचे गौरांग भाणये सावयवेऱ्यां
हाजे भजनाचो कार्यक्रम जवळ जवळ 5:30 हांगा सुरू जातलो. ह्या निमतान सगळ्या भाविकांनी हांगा येवचे, देवाची भेट घेवची, आशिर्वाद घेवचो आणि आमचोय उत्साह वाडोवचो अशें सगळ्या कडेन तुमच्या माध्यमांतल्यान मागता. आमचे पुरोहीत शांतादुर्गा देवीचे पुरोहीत श्री प्रकाश घाटे हेणे हेज्या पुरोहित्या खाली हे सगळो हो विधी संपन्न जाता. तेजें हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी बाकी सगळे जे हांगा लाभले, जेंच्यांनी हातभार लायलो, जे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा सरलो आमचो आनंद नायक, आनंद रामनाथ नायक, बाकीचे इलेक्ट्रिशियन, बाकीचो प्लंबर, बाकीचे टायल्सवाले, लायटवाले, सगळ्यांनी पेंटर, ह्या सगळ्या लोकांनी आमकां सांगता तेन्ना सहकार्य केलें, त्या खातीर तेंचे सगळ्यांच्या समितीचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा आणि तुमचेय देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. आज आणि फाल्यां दिसभर असो भरगच कार्यक्रम फाल्यां आयच्यान हो आतां कार्यक्रम सुरू जाता, संध्याकाळ पर्यंत चलतलो आणि फाल्यां सकाळी पर्यंत 10:30 मुर्तीची प्रतिश्ठापना जाल्या नंतर संध्याकाळ पर्यंत हो कार्यक्रम हांगा सुरू संपन्न जाता.